एवरीवन, कशी आसात तुम्ही सगळी? कालचो व्हिडिओ तुम्ही पहिला आसतले तो एक हांवें केल्लो व्लॉग फूल बटन फ्रॉम डे टू इवनिंग व्लॉग केल्लो हांवें. सो आयजूय तसोच जावपाचो आसा. सद्या हांव रेडी जाल्लें आसा. जस्ट म्हणजे हेअर टाय करपाचें उरलां. एज ऑलवेज हेअर टाय करतलें हांव. बट आयचो व्हिडिओ स्पेशल आसा. सद्या खातीर हो क्लिप तरी स्पेशल आसा बिकॉज हांव जे टी शर्ट घालता न्हू ते टी शर्ट तुमकां हांव दाखयता राव. बट सांगता कितें तें पयलीं दाखयता राव. सो हे जे टी शर्ट आसा हे पळोवंक शकता. ओवर सायज टी शर्ट. हेजो हांव आनी एक क्लिप काडून घालतलें की बॅकग्रावंड म्हटल्यार बॅक कॅमेराच्यान कशें दिसता तें. सो हे टी शर्ट एक्चुली म्हाजे भावाचें. तेणें आपल्याक लागून हाडलेलें. शॉपारसून हाडलेलें तेणें मार्केटाच्यान. बट देन तेका हे गली गली टायप वायब दिता खंय बिकॉज हेजे फाटल्यान दाखयता अशें आसा. सो हेका लागून तेका दिसता हे गली गली वायब दिता. सो तो म्हणपालें हे चेडवांचें दिसता तूं घे. सो हांवें म्हटलें ओके फायन हांव घेता. बट देन हांव तुका कांय दिवचें ना म्हणून सांगलें. देन ही वॉज लायक ना दी करून हांवें म्हटलें नाका हांव दिवपा ना म्हटलें. जाल्यार हांव एकदां घालता मागीर तूं घाल. सो आय डोंट नो तो परत घेतलो जाल्यार म्हाका खबर ना. बट आयज हांवें घातलेलें आसा. हेज्या वांगडा मॅचींग हांवें मॅचींग न्हू बट हांवें म्हाजी फेवरेट पायनॅपल इयरिंग्स घातलेली आसा जेचो कलर ऑलरेडी फेड जाला. आनी हांवें थोडोसो लायट मेकअप केल्लो आसा. आनी हांव पयलीं आतां केंस बांदता. तो केंस हांव न्हू एकदम सिंपल. सो डन. हांवें म्हाजे केंस जस्ट अशे लूज टाय केल्ले आसा. सेकेंडली तुमी म्हाजो कालचो व्हिडिओ पयला आसतलो जाल्यार हांवें न्यू परफ्यूम हाडला वो. हांवें फॉग यूज केला बट देन हांवें केन्ना वो कलर आय मीन वो यूज करूं नाशिल्लो. सो हांवें हो हाडला डेली वेराक लागून बिकॉज म्हाका डेली परफ्यूम हांव लायना. बट देन म्हाका लावपाची संवय करची पडटली. सो आय थिंक भरून लायल्यार बरो आसता न्हू बिकॉज तो मागीर वास स्मेल आय मीन रोखडोच फूस जाता. आनी डेली वेरा खातीर हांव एक्सपेन्सीव हाडूंक शकना. नो जालें. लास्ट थिंग सो म्हणजे सगळें जालें. आतां हांव हे सॉक्स घालता बिकॉज हांव शूज घालपाचे आसा आयज. तरी सॉक्स घालून सो सॉक्स बीन डन आसा. आतां हांव तुमकां दाखयता प्रॉपर म्हाजो कितें म्हणटात ते टी शर्ट जे की ओवर सायज आसा. खूब चडूच लांब आसा ते आनी तेजे हात बीन पळय खंय पावता ते म्हाका पळय. सो हे ते टी शर्ट जे की इतके लांब आसा लिटरली. ताका हांव फोल्ड करता. एक्चुली अशें करतात बट म्हाका अशें नाका. सो हांव ताका फोल्ड करून समथींग लायक दीस हांव करतलें मातशें वांकडेशें. सो डन आसा. केस म्हाजे मातशें सारकें जावना अशें दिसता. म्हाका दिसता जे की थंय वचून सारकें केल्यार बरें दिसता. अशें एंडाकूच स्ट्रेट करता. ऑलमोस्ट डन. आतां आमी सकयल या. मम्मान म्हाका आयज टिफीन बी कांय करूंक ना दिसता बिकॉज ती येयल्ली म्हाका सांगिल्ली की आयज आपणें टिफीन ना करूंक म्हणून. तिका लेट जालो दिसता आयज. सो हांवें म्हटलें ओके फायन. सो आमच्या त्या कॅन्टिनान सगळें कितें मेळटा. इवन जेवणूय मेळटा आनी मागीर सगळें जेवण मेळटा. मागीर सँडविचीस मेळटा. सगळें कितें मेळटा. सो ती म्हणपाक लागली थंय तूं घे कितें खा म्हणपा लागली. आय सेड ओके. बट हांवें सांगलें का 2 बिस्कीट तरी घाल म्हणून म्हाका बिकॉज हांवें मॉर्निंग बी कांय ना खावं. मॉर्निंग म्हाका नाका. आय डोंट नो ह्या दिसांनी म्हाका कितें जालां तें. मदीं हांव मातशें खातालें बीन मॉर्निंग बट आतां म्हाका नाका अशें दिसता. थोडेच दीस ते मागीर म्हाका परत स्टार्ट करपाक जाय प्रॉपरली खावपाचें बीन. मम्मा तुका टिफीन ना मागीर कितें एमटी टिफीन घेवन वयता. हे बिस्कीट बेश्टे बॅगान उडयता हांव. मम्मा नाला तकलेक वालो गुटलेला. आरे जिमी रादे हांव पांय पडून येता. हांवें सॉक्स घातला. गोलिंच बाबा बाय.
सो हे पळय माझं आउटफिट. ओ सो हे पळय माझं आउटफिट. इथे कोण रावला पण आई किती गो आजी पळे माझी बॅग हाडून आहे ना सो मम्मा येता हय कालच्याच पिठाचे दोन्ही ही मॉम्स मॅजिक मम्मा मॉम्स मॅजिक आता जोक आसा आज स्कुलान आसतना तो जोक हांव आता टायम ना मागीर सांगता काय हय हय सांगूंक शकना. आणि ही बिस्कीट घेतला ही माझी फेवरेट म्हाका बरी लागता. ही मॉम्स मॅजिक घेवन शॉर्टली सांगता म्हाका घुवळयल्ली हांव जेन्ना 9th स्टँडर्डान आशिल्ली नॉर्मल आणि म्हाका टिचरीन एसेंब्लीच्या टायमार म्हाका कितें जातालें आनी मागीर आमची हेडमिस्ट्रेस येयली क्लासीन सो तेन्ना सगळीं जाण उबी रावली आनी ती कितें सांगताली एक्सप्लेन करी आनी कोण बसना जाल्यार म्हाका कितें जातालें म्हाका बसो अचानक अख्खो काळो केला हांव धडपकून बसलें हांव बसलें म्हणून सिस्टर म्हटल्यार टिचर आसता ती आमचें कॉन्वेंट स्कूल आशिल्लें सो ती सिस्टरी आसताली ती म्हणपाली कितें जालें करपाक लागलें मागीर हांवें तिका सांगलें म्हाका सारकें दिसना म्हटलें म्हाका कितें जाताच म्हणून सांगलें. मागीर तिणें विचारलें म्हाका की तुवें कितें खाल्लें सकाळीं मम्मान कितें केल्लें आयज मागीर तिका सांगलें हांवें मॉम्स मॅजिक खाल्लें. ये केसो बिस्कीट गो ना हे आनी गो हांवें म्हणलें बिस्कीट टी ये केसो बिस्कीट गो मॉम्स मॅजिक आनी मॅजिक जाली खंय मॉम्स मॅजिक तेन्ना न्यू येताली ती आनी हांवें ती फर्स्ट टायम खाल्लेली आनी म्हाका घुवळयली. मागीर म्हाका अशें दिसलें की बिस्किटेक लागून जालें म्हणून बट तशें नासलें आनी हांवें ती बिस्कीट खावपाची ऑलमोस्ट बंद केल्ली. आतां परत स्टार्ट केल्लें आसता म्हाका ती लायक सगळें मम्मा खाता मम्मा येता हांव. सो चला आता या आनी परत हांव तुमकां मागीर आतां घरा कडेन येतलें येवन मागीर ब्लॉग करता खा मुगो मागीर येवन हांव हो ब्लॉग कंटिन्यू करतलें. आतां सद्या हांव वयता भायल्यान वत पडटा म्हणून सगळें शायन मारता खंय गेली मागीर चाल बाय 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 अबे माझे पोचू बाय पोचू बाबा आमच्या हांगासर गाय येयल्ली आसा. गाय ना मम्मा ताका बैल गो बैल येयल्लो आसा. हा हांव जस्ट घरा कडेन पावला आनी वयता आसतना आमच्या हांगासर एक गाय का बैल आशिल्लो आनी आतां येयल्यार पळय आमची फेवरेट गाय अशें हांगासर पाडूक थेयल्लेशें पोचू इज मिसिंग खंय पळय ओलेंज येयला छोटू घरार धांवता खंय आहा आतां खंयच्या घरार. सो हांव आतां जस्ट घरा कडेन पावला हे पळय म्हाजें बॅग म्हाजें हेल्मेट आनी पोचू ना खंय. वो तुजें कितें जालें पडटा आशिल्लें पिव आनी आपूण पेंव तूं दाखयता तुमकां पोचू ना खंय. पोचू मस्तीपणा खूब कर पोचू रे अबय पिव कुठे अबय जिमी कितें आसता सिंबा सिंबा कित्याक गो कुत्रे म्हणटा गो का कुत्र्या भशेन करता. छोटू कितें जाता पळय हे चडोन भायर तेका भायर हाडटा ताण लागला कशें येता पळय हे कशें आनी हे पळय सायबा ते सारे आं तुवें दार ओपन केलें म्हूण धांवलें ओपन आशिल्लें जाल्यार कितें हांवें कांयच करप न्हू. रुची
हे बाय येयले पोचू ताका लेवटोन हाडलाय घराकडे कशें पर्यंत नाशिल्ले ताका ट्रीट दाखयले की डायरेक्ट येयले घराकडे कांयच घाल नाका हय जी यो मिस्तांग वयर काढून दवरया हे पळय गॅस काडपाक म्हणून घेतलेले ते धांवोन येयले पळयची म्हाका ती नाका आता हांव हे घेवन बसूंक शकना शेणे म्हाका काम आसा घे तवो दवरली घेतली बरें हांव खाव पोचू हांव खाव दीदी खाव तुका जाय ताका जाय खंय धांवोन येता पळय मस्ती कसली करता ओके मातसो कॅमेरा मातसो पयस धरता जशें की तुमकां खबर आसा की पोचू येयलो घरा कडेन आनी हांव एक्चुली घरा वयर चडलेलें पोचूक धरपाक लागून बट तो कॅप्चर हांवें करनाका म्हटलें मम्माक बट मम्मान आडवो न्हू बट उबो धरून तिणें फोटो काडला दिसता इफ तो आसा जाल्यार हांव तुमकां हितून खंय बीन व्हिडियो भितर तुमकां घालून दाखयतलें हांव बट आय डोंट नो आसा जाल्यार म्हाका खबर ना तिणें काडला पूण देव जाणां चॅक करूं ना सो म्हाजें न्हू पार्सल येयल्लें दनपारा येयल्लें पार्सल सो म्हाका यादूच ना म्हाका खबर ना कित्याक ह्या दिसांनी म्हाका यादूच उरना की हांव शूट करता काय ना तें सो म्हाजो पार्सल येयल्लें आसा एवर जें की हांवें ओपन केलां बट हांवें जस्ट एकूच ओपन केल्लें ओपन केला म्हटल्यार काडून पळोवंक बीन ना तेन्नाच म्हाका याद येयलें ओ हांव व्हिडिओ शूट करता सो हें हांव तितून दाखोवंक शकता सो हांवें पर्पलाचेर आयडी केल्ली गांवांनी सो हांवें पर्पलाचेर ऑर्डर केल्लें बिकॉज म्हाजो कॉम्पॅक्ट तुमकां खबर आसलें हांवें तुमकां खुबदां सांगलें आसतलें म्हाजो कॉम्पॅक्ट ऑलमोस्ट काबार जावपाक येयला जो की हो वीक हार्डली चलतलो दिसता म्हाका ऑलमोस्ट ओवर जाला इफ हांव तुमकां दाखोवंक शकता जाल्यार हांव चॅक करता राव ओके सो म्हाका गावलें हो म्हाजो कॉम्पॅक्ट जो की हांव मोर दॅन 6 मंथ्स जाले आसतले हांव यूज करता जो की ऑलमोस्ट काबार जाला ते पळोवंक शकता कितलो मेस जाला पळय आनी हेजे भितरले पळोवंक शकता हे काबार जाल्ले आसा हांगासर बी सो हे न्हू काडपाक खूब डिफिकल्ट जाता हांव लायता लिटरली काबार जाला आय डोंट नो तुमकां दिसता जाल्यार दिसता आसतलो पळय सारको ओन्ली ते कॉर्नर्सान उरला मिडल पार्ट सामको मदलो पार्ट सामको गायब जाल्लो आसा तेजी हारशी सुद्दां तुटलेली जेका हांवें डबल सायडेड टेप लावन सारकी केल्ली आसा सो आय थिंक वर्थ इट अशें प्रोडक्ट काबार जाले की न्यू प्रोडक्ट हाडपाक जाय कित्याक वेस्ट करपाचें न्हू सो हांवें हे फावटी कॉम्पॅक्ट ऑर्डर ना करूं म्हाजो फेवरेट एक्चुअली न्हू लूज पावडर माय ग्लॅमाचो बनाना लूज पावडर येता जो की म्हाजो ऑल टायम फेवरेट मेकअप असो सेट करता इवन इफ तुमी मेकअप करनात न्हू हे चेडवांक लागून आय नो चेडे ते बीन यूज करना आसतले इफ करता जाल्यार तुमी करूंक शकता इफ आमी मेकअप सुद्दां करना न्हू जस्ट मॉइश्चरायझर बी लायले आनी पोचू सनब्लॉक लायले समज आनी आफ्टर दॅट समज तो बनाना लूज पावडर लायलो न्हू देन असलो लायक फिनीश येता एकदम नो मेकअप लूक येता तुका आनी काय सीसी क्रीम जावं फावंडेशन डेली वेरा खातीर आमी लायनात पळय सो ओन्ली तो लायलो न्हू देन यू आर गूड टू गो कशें आसा बट तो मातसो म्हाका दिसता मातसो चड न्हू मातसो एक्सपेन्सिवान पडटा 500च्या अरावंड येता तो 400 क्रॉस समथींग पडटा सो हांवें हो ऑर्डर केल्लो आसा हो हांवें केन्ना ट्राय करूं ना बट हो बनाना लूज पावडर बट हो इनसायड कॉस्मेटिकाचो आसा सो हो कसो आसतलो खबर ना हो बजट फ्रेंडली आसा सो हांवें ऑर्डर केला आनी म्हाका दिसता हो खूब ल्हान आसा तितून हांवें इमेज पळयल्ली पण म्हाका दिसलें बरो व्हडलो येतलो म्हणून बट दिसता न्हू एकदम रेवल्युशन प्रोनावंस करता पळय तेका आमी सो तेजो भशेनूच दिसता हो बट आय डोंट नो हो कसो काम करतलो तो लेट्स सी फर्स्ट हांवें हो ऑर्डर केला की जेन्ना यूज करतलें तेन्ना तुमकां कळटलें हांव हेजो रिव्यू म्हटल्यार म्हाजे शॉर्ट्सान ना जाल्यार म्हाजे लॉंग विडियोजान जेन्ना हांव मेकअप करतलें तेन्ना हांव तुमकां दाखयतलें होपफुली हांव फाल्यां कामाक वयता आसतना हांव यूज करतलें हो लेट्स सी सो हो म्हाजो फर्स्ट प्रोडक्ट हो म्हाका कितल्यान पडला हेजो प्रायस आसा 225 बट आय डोंट नो म्हाका कितल्यान पडला तो सो नेक्स्ट थिंग हांवें ऑर्डर केल्लें आसा पर्पलाचेर तें पडटा मरे हें वो प्रोडक्ट वो कितें तें खबर ना लेट्स सी ओपन करया बिकॉज म्हाका याद ना हांवें कितें ऑर्डर केल्लें तें ओके हो नेल पेंट ऑर्डर केल्लो हांवें आनी गॅस वॉट हांवें नेल्स वाडयलेली आनी आयजूच म्हाजे हे बोटाची नेल तुटलो ओके सो हांवें हे NY बे नेल पेंट ऑर्डर केल्लो बट तूं खूब लेट येयलो जाणा तूं तेन्ना म्हणसर म्हाजें एक नाकूच तुटलें आतां आनी बाकीचें धरून कितें करूं बाकीचीं हांव कट करतलें होपफुली फाल्यां कट करतलें हांव सो हो लेट येयल्लो आसा सो बॅड इट्स ओके लास्ट प्रोडक्ट आसा वो
ऑल टायम फेवरेट, लिटरली ऑल टायम फेवरेट म्हजो फेस सिरम, जे की हांव विथआउट कितें म्हणटा मेकअप करचे पयलीं लायता, ऑर एल्स हांव इफ नो मेकअप लूक जाय म्हाका जस्ट ग्लो जाय समज ऑब्वियसली केन्ना केन्ना असले दीस आसतात की स्कीन एकदम ड्राय फ्लेकी आनी लायक ग्लोत आसना पळय, तेन्ना हांव हो यूज करता. हो म्हाका खूब 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 लायक. सो आनी म्हाजे कडेन हो आनी एक आसा, हो पळय, हो ऑलरेडी हो आसा म्हाजे कडेन, जे की ऑलमोस्ट काबार जाला आनी हेजी गुड्डी पळय तुटली, ऑलरेडी तुटली, बट देन हांव स्टील हेका अशें घेवन हांव यूज करता, जे की ऑलमोस्ट काबार जाला. बट अशें हें केलें जाल्यार तुमकां तें गावतलें थोडें कितें येतलें, जे हांव डेली कामाक वयचे पयलीं हांव हें लायता, बिकॉज हें म्हाजें फेवरेट आसा. आयज पासून हांवें म्हाका दिसता मोर दॅन 10 बॉटल्स तरी काबार केला. 10 चड जाली, 5-6 काबार केला आसतली. आनी ही म्हाजी दुसरी बाटली. आनी हो हांवें धाकली ऑर्डर केला, बिकॉज व्हडली ऑर्डर केली की ते मागीर थोडो टायम यूज केली की मागीर अशें दिसता की बाबा केदी व्हडली यूज केली कशी. सो हांवें ही धाकटी ऑर्डर केला. कितले ml हो? हे पळय हांवें ही धाकटी ऑर्डर केल्ली आसा ह्या फावटी. सो ऑल डन. म्हाजो पोचू हांगा येयला, पळय पोचू, तेका सगळें जाय तेका रे. सो हे पळय सगळें काबार जालें आनी कांय ना हितून, हे सगळें तो कचरो. आनी हे पळय फिनीश 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 फिनीश. हेजो हांवें पेमेंट अजून करूंक ना, मम्मान दिल्लें. सो मम्माक म्हाका हेजें पे करपाक जाय. पोचू खंय वयता आतां? पोचू आमकां सामकें सतयता आयज काल. हेजो कलर पळयात, डेली वेरा खातीर बेस्ट आसा न्हू, बरो दिसता. बट आय डोंट नो कितले दीस उरतलो तो. हरशी हांव नायकाचे नेल पेंट्स यूज करता, बट दीस टायम हांवें चिंतलें की NYPayचो ट्राय करया म्हणून, कित्याक तेंचे बरें आसता म्हणून. हांवें खूब रिव्यूज पळयल्ले आसा तेंचे बरे येतात म्हणून. बट ऑब्वियसली तुमकां लायक नायका तुमकां एक कोटान तुमकां तो बरो कितें म्हणटा सामको रिच कलर मेळटा पळय, तसो तुका मेळना हांगासर. तुका डबल कोटींग यूज करचें पडटा, मागीर तुका बरो रिच कलर मेळटा. एक्चुअली वेरी डिसंट पेंट. हे पळय काल हाडलेले आडसर हांवें, तो काल रात जाल्ली म्हणून पिवना. सो हे आडसर आतां फोडला हांवें, हे आतां पिता हांव जिमी पेनितला. आनी थंय 2 आडसर आसा पळय, डॅडीचो आनी एक मम्मीचो, अजून पिवना ती. मागीर सायबा. सो एज ऑलवेज आतां हांवें दूध बी खबर ना म्हाका, मे बी जावं शकता. सो आतां जस्ट हांवें धूप बी घातलो सगळ्यां कडेन. मम्मान सांगलें म्हाका मातशें धूप घाल म्हणून, सो धूप बी घालून जाला. आनी हांवें हदळ आडसर पिल्लो पळय तुमकां दाखयलेलें, बट देन हांवें पळय कातली तेजी तशीच दवरलेली आसा. थोडेच खाला हांवें, बिकॉज म्हाका पुरो जालें तें, चड आशिल्लें तितून थीक आशिल्लें. म्हाका ती थीन आसता पळय सामकी पातळ अशी कातली, ती म्हाका लायक सगळें धुंवर सो दिसता आसतलो न्हू, बिकॉज तें धुवपाक लागून तशें दिसता. ओके. आनी म्हाजे पिव न्हिदलेलो आसा, पोचू रुमान आसा, बंद केला तेका, कित्याक तो धांवता म्हणून ओदोळ बी पयला आसतलें. आनी पिव हांगासर सुशेगाद न्हिदला. पिव दाखयता तुमकां हांव. म्हाजो पिव न्हिदलेलो आसा हांगासर, गी बलो. देन न्हू जस्ट टचअप दिल्लो आसा लिपस्टीक, आय वोंट से लिपस्टीक, रादर लिप बाम बी न्हू, लिप ग्लॉस. तो लिप ग्लॉस लायला हांवें. सो आमी वयतात वास्को डॉमिनोजान पिझ्झा खावपाक. एक्चुली आमच्या हांगासर लागीं आमकां दुसरे कडेन पडटा, बट म्हाका वास्कोचो डॉमिनोज चड लायक. चीज बस्ट म्हणटात पळय तो, चीज बस्ट केका म्हणटात तो ओरिजिनल, तो तुमकां वचोन थंय वचोन कळटा. म्हटल्यार सामको अशें मोडटात, स्लायस काडटात न्हू, अशें सामकें चीज कळटा. कितें रे? सो हांव भावाक घेवन, भाव आत्तां जिमाच्यान येयला, आतां बोवाळ घालतालो. तूं डेली आपल्याक खंय फास्ट फूड खावयता खंय गेलो रे? अभी यो कसलो पळय बेजारता पळय. सो आतां आमी वयतात. खंयची गाडी घेता? आं मम्मा येता. सो मोस्टली आमी न्हू पिझ्झा खावपाक वयता, बट इफ आमचे थंय बेगीन जालें म्हणल्यार बेगीन पावली बी जाल्यार आमी मागीर लेट्स सी. म्हाका बेल्टूय घेवपाक जाय. म्हाजे कडेन जो बेल्ट आसा पळय तो हांवें 2 बेल्ट भायर मारले, बिकॉज ते आवट ऑफ फॅशन गेले कशें म्हणून हांवें भायर मारले.
सो आता जो आसा पळय तेका अशें कट पडला. हांव डेली यूज करता. डेली म्हटल्यार रेगुलर वेराक एकूच आसा सो तोच यूज करता. ताका मातसो कट पडला सो म्हाका एक न्यू वन जायो. तो आत्तां येयल्लो बाबडो जिमाच्यान सो म्हाका एक न्यू वन जाय. सो लेट्स सी टायम मेळ्ळा जाल्यार वयतली आमी. यो मरे अबी. सो हांगासर एक ब्लॅक कलर जीन्स घेतला हांवें. हो बेल्ट घेतलेलो आसा आनी एक जीन्स जाय म्हाका. तो हाडपाक गेला आतां. भाव रावला पळय. अय चल या. थंय वचपा तुका संडे मार्केटान. सो हांवें न्हू 2 जीन्स घेतला आनी एक बेल्ट घेतला. कितें म्हाका वचपा जाय रे म्हणून. भावाक हांवें यो म्हटलेलें. तो यो म्हटलो आसतना सुद्दां तो येवना. तो हांगाच बसून रावल्लो. सो हांवें 2 जीन्स घेतला. एक ब्लू कलर आनी आतां जी घातला पळय हांवें हो कलराची बट ही न्हू म्हाका मातशी लूज जाता. सो हांवें न्यू घेतला आनी एक ब्लॅक घेतला. ब्लॅकाचो कलर एकदम फेड जाला सो हांवें ती काडून भायर मारली. सो ताका लागून न्यू घेवपाक येयल्लें हांव. आनी एक बेल्ट घेतला. दॅट्स इट. आनी म्हाका जाय टी शर्ट शॉर्ट कुर्ती जाय आशिल्ले बट हांगासर आसात ते म्हाका कितें खास लायक जावना. सो लेट्स सी. आमी आतां संडे मार्केटान वयतात. हांव अशेंच एक्चुली हांव ऑनलायन चड शॉपिंग करना. ऑनलायन ओन्ली ते ड्रेसीस बी तसले घेता हांव. बट देन जीन्स जावं तशें कितें आसा जाल्यार हांव शॉपाचेर प्रिफर करता बिकॉज आय थिंक शॉपाचेर बरो डिस्कावंट गावता. हांवें 2 जीन्स आनी एक बेल्ट घेतला आनी टोटल जालें 1200 सी. आनी त्या तरान समज ऑनलायन ऑर्डर केलें जाल्यार क्वॉलिटी बीन म्हाका सारकी लायक जायना. आनी बरी क्वॉलिटी येता देन म्हारग पडटा. भावाक लज दिसता काय संडे मार्केटान वयता म्हणून तो वचना गायस. म्हाका जाय कितें हाडपाक म्हणून हांव व्हरता ताका. तूं खंय वयता म्हटल्यार खंय वयता सांगला खंय पावला थंय. आमी संडे मार्केटान पावली पळय हांगासर. हांव हांगासर कांय घेयना मोस्टली बट पळोवया आयज. हांगासर धर्टी दिसता पूण अशे कपडे बरे मेळटा पूण. सो हांवें एक कुर्ती घेतला शॉर्ट पळय हो कलर 350 म्हणटाली बट 200 घेतला हांवें. कितें तर केन्ना वयता तें खबर ना. तो वयता तेन्ना पेन्नाची खबर ती पेन्नाचे केन्ना पळोवया न्हू. टी शर्ट हाडलें तें दवरपाक गेल्लो कितें तरी हांच्यान हिंगा सकयल्यान हाडलें दिसता म्हाका. सो आमी येयल्यात म्हाजे फेवरेट डॉमिनोसाचे स्पॉटार जे वास्कोन आसा. बाकीचे खंय आसा तें म्हाका इतकें लायक ना. जे वास्कोन आसा तें म्हाका लायक. सो हांगासर येयल्ली आसा. ऑर्डर दिल्लो आसा गोल्डन कॉर्न चीज पेस्ट जे म्हाजें फेवरेट. आनी तें काय दिना लायक कसलो दूध दिता रे तूं ताका नाका खंय. सो तो ओन्ली पेप्सी पितलो पळोवया. म्हाजें तुका खायतलो तूं एक फुडें तुका नाका खंय आं पळय. एक तुमकां विडियोन दिसता तो खाता जाल्यार पळय गार्बेजच्या हाका खावंक शकता तूं. सो हांगासर किचन दिसता कितें करतात तें सगळें. हांगा कोण ना बिकॉज आतां रात जाली. चड लोक ना न्हू हांगासर अशें तरी आसता. सो हे पळय आमचें ऑर्डर येयलें. हांवें रेगुलर सायज कॉर्न चीज ऑर्डर केल्लो आसा. पिझ्झा चीज बस आनी 2 पेप्सी. हय ताचे भायर खुबी आसा आमी. सो आमी डॉमिनोजान वचोन येयली जाल्यार म्हाजी घालया पेप्सी भितर. बाटली ओपन आसा ना मरे. सो आतां आमी घरा वयतात. हे हेल्मेट घाल गे कितें घालूं तुका. सो आतां आमी डायरेक्ट घरा वयतात बिकॉज आतां टायमींग जाल्लो आसा 9:45. ऑलरेडी टू लेट जाला आमी. अशी या कशी या कशी बेगीन पावतली. यू श्योर फायन बरें. सो आतां आमी घरा वयतात. बाय या बाय कितें करता तें. हे तुका हांगा कितें जालें गो पोरा. कोणें घाल तुका हांगा वॉलेट वखद लाव. आमी घरा कडेन पावली आनी हो व्हिडिओ हांगाच एंड करुया. परत मेळया म्हाज्या नेक्स्ट व्हिडिओन. टील देन बाय गायज टेक केअर बाय. असोच मोग आसुली. बाय बाय.